मोगाल म्हज्या भाव भयणांक हांव कॉमेडियन कॉस्टी पयले सुवातेर दोनूय देवाक आर्गां दिता कारण हे तियात्रीसपणाचें देणें म्हाका दिल्ले खातीर तशेंच तुमकां दर एक म्हज्या भाव भयणांक तुमी म्हजो वावर सदांच वाखाणलो आनी सदांच उचल्या पावड्यार दवरलो देखूनच आयज पासून हांव पालकार उबो आसां तशेंच म्हज्या हेर डायरेक्टरांक एक्टर एक्ट्रेसांक तांचे बरोबर हांवें वावर केला तेन्ना तांणी आपलो सांगात दिल्ले खातीर तशेंच आमचो सर रोस्पन्स ताच्या तियात्रांत हांवें 10 वर्सां वावर केला आनी त्या ग्रुपांत हांव जायत्यात शिकलां देखून सर रोस्पन्साकूय हांव म्हजे काळजाचे खोलायकतां देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां लिब्रामीत सायबीचें नांव घेवन हो म्हजो पयलोच तियात्र तुमच्या मुखार दवरता म्हज्या तियात्राचें नांव दिवपाची गरज ना ह्या तियात्रांत भाग घेतात गोंयचे तशेंच लंडनचे कलाकार ह्या तियात्रांत गोंयांत येता आमचो फादर मिलाग्रीस तसोच एस कॉमेडियन सॅली तसोच तुमच्या आनी सगळ्याचो जोडकीचो कॉमेडियन डेव्हिड चोळ मोगाचें सगळ्यांचेच मोगाचें ते जावन आसा जुवाना आनी म्हजो खास इश्ट कॉमेडियन सुकोत तेच परी ह्या तियात्रांत भाग घेतात नांव आस्तीक कलाकार देखून मागता तुमी तुमचे फामिली सांगाताक हे म्हज्या तियात्राक येवचें भोव करून तुमच्या भुरग्या बाळांकूय घेवन हे म्हज्या तियात्रान येवचें तियात्र रिलीज जातलो मायाचे 30 तारखेर वेम्बली सॅडबरी हॉल सुरू जावन दिसतूच 6:30 वरां तसोच मायाचे 31वेर जातलो 2 शो साउथ हॉल फेदरस्टोन हॉलांत पयलो शो जातलो 2 तसोच दुसरो शो जातलो 6:30 वरांचेर तसोच जुनाचे 1 तारीख जातलो स्विंडन मॅका हॉलांत सांजेच्या 5 वरांचेर देखून मागता सगळ्यांनी हे म्हज्या तियात्रांत येवचें म्हज्या काळजांतलें म्हज्या मनांतलें गुंतून ही हांवें 8वे तरेन स्टोरी बरयल्या तशेंच बरी कॉमेडी तशीच बरी कांतारां देखून मागता सगळ्यांनी आपल्या फामिली सांगाताक हे म्हज्या तियात्रांत येवचें सजमतान तुमी येवन म्हाका आपलो तेंको दितले म्हणून काळजांतान तुमकां आदींच फुडें देव बरें करूं